आपलो कोयर ही आपली जापसालदारकी, पूण कांय नागरीक कोयराक गंभीरतायेन घेनात. देखून वचत थंय कोयरा राशी. बेतकी खांडोळेचो बायपासय कोयरान भरिल्लो. सरपंचान रस्त्या कुशीक सीसीटीव्ही कॅमेरे लायले. आतां थंय कोयर उडोवप बंद जालां. लोकांक अर्थातच भोव खोशी जाल्या. पळयात. खांडोळा बायपास जो रस्तो आसा त्या बायपासाचेर कितलोसोच कचऱ्याचो जो ढीग साचताले. पूण आयज बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच बाब विशान नायक आनी तांचे टिमीन हांगा सीसीटीव्ही लायल्या आनी सीसीटीव्ही लायल्या नंतर हो कचरो गायब जाला काय कितें हेजो अर्थ सर्वसामान्य मनीस प्रत्येक खंय तरी भियेता. पूण आपली जबाबदारी झटकयता. सीसीटीव्ही नासले तेन्ना हांगा कचऱ्याचे ढीग पडटाले, पूण जेन्ना सीसीटीव्ही लागलो तेन्ना हांगा कचरो गायब जाला. हांव सरपंचाचें अभिनंदन करतां. तशाच पद्दतीन सर्वसामान्य नागरिकांक सांगूंक सोदतां, बेजबाबदारपणान आपलें कर्तव्य पार पाडूं नाका. आमी जे हाडटानी रस्त्याचेर जो कचरो उडयता हो कचरो घरा कडेन आमी विल्हेवाट लायना काय कितें. प्लास्टीकचो जो भस्मासूर आमच्या नाकार जो बसला तो भस्मासूर काडून उडोवपाचो प्रयत्न आसा. आमच्या भुरगेपणान आमकां खूब कचरो आसतालो, पूण अशा पद्दतीचो कचरो आमकां केन्ना दिसलोच ना. पूण आतां जो दिसता कित्याक हेजोच अर्थ सर्वसामान्य मनशाची जी प्रवृत्ती आसा ती बदल्ल्या आनी ही बदललेली प्रवृत्ती खंय तरी नश्ट करपाक जाय. म्हणून कचरो जो करता तो कचरो तो बरोबर विचार करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावा, रस्त्याचेर उडोवं नाका. बेतकी खांडोळा पंचायतीन हायवे रोडाक जो रोड गेला ताजेर भरपूर कचरो उडयताले लोक, हळशीक करताले, सामकें पळोवनूच जाय आशिल्लें. आतां सीसीटीव्ही बसयल्ल्यान खूब बरें जालां. खूब कचरो कमी जाला उडोवपाचो. तरी आसतना थोडे उडयता. ताका हें ना म्हणजे आमचो लोक शिकून सुद्दां अशिक्षीत कसो वागता. हाका लागून आपणाक मात तरी विचार करूंक जाय. बाबा आपल्या घरात कडेन आमी अशें कित्याक करिना, भायर लोकांच्या दारान हाडून कित्याक उडयता कोयर. आपलो कोयर आपणें नश्ट करूंक जाय. ती सगळी जबाबदारी आपणें घेवंक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकर.